वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान आमचे साखळेतले जे गार्डन आम्ही ऑलरेडी रेडी केल्ले ताजे नामकरण सुभाषचंद्र बोस गार्डन अशें आमी आज नामकरण केला। त्या नामकरणाच्या उक्तावणाच्या सोहळ्याक राज्याचे CS परिमल राय, PCCF एन चंद्रा, फॉरेस्टाचे सगळे ऑफिसर्स, आमचे साखळेतल्यो सगळे काउन्सिलर्स, स्थानिक काउन्सिलर शुभदा सावयकर, रश्मी देसाई आणि बाकीचे सगळे काउन्सिलर्स ह्या सुवाळ्याक हजर आसा। खूब खोस भोगता। वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान आमी म्हणटा एक्चुअल ज्या पद्धतीचो कार्यक्रम जावपाक जाय आसलो तसोच पद्धतीचो कार्यक्रम आमी आज साखळेतल्या आमच्या म्युनिसिपल एरियेतल्या ह्या गार्डनात ऑर्गनायज केला। ही एखादे मेडिसिनल प्लांट गार्डन जेका आमी म्हणटा ते खूब बऱ्या पद्धतीत फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनान हे रेडी केल्ले आसा, ते लोकार्पण केल्ले आसा। ह्या परिसरातले लोक तेजो खूब बऱ्या पद्धतीचो वापर करतले आणि वेगवेगळी मेडिसिनल प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट हांगासर तेंच्यांनी जी लायल्या ताजी काळजी फॉरेस्टाच्या बरोबर लोकूय घेतले। हांव आयच्या वर्ल्ड एनवायरमेंट डेचे सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा दिता आणि सरकारात वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्या निमित्तान फुडल्या 3 म्हयन्या खातीर 5 लाख झाडांची लागवड करपाची ठरयल्या। ती विविध संस्था, विविध NGOज, विविध लोक यांच्या सगळ्यांच्यान तांच्यांनी एकत्र येऊन 5 लाख झाडांची लागवड करची आणि निश्चितच ताजो फायदो पुराय गोंयांतल्या लोकांक जातलो। हांव परत एकदां वर्ल्ड एनवायरमेंट डेच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता। सगळ्या जाणांक झाडां आमी कांपालाच्या ग्रावंडाचेर अवेलेबल करून दवरल्या। जाका दिसता त्यांनी जितकी जाय तितकी झाडां कांपालाच्या गार्डना वयल्यान कलेक्ट करची। परत एकदां खूब सगळ्या जाणांक शुभेच्छा।